एमपीटीत खनिज मालाची जी चोरी जाल्या ताची कडक कारवाय करची म्हण सीबीआय कार्यालया भायर काँग्रेस पक्षान बांबोळे निदर्शनां काढली। ह्या वेळार संकल्प बामोणकर, वरद म्हार्दोळकर, जनार्दन भंडारी आनी हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एमपीडी पोर्टान जी चोरी जाल्ली आसा 1965 तो अजूनही तो आयन ओर जो बोटीन गेल्लो आसा तो अजूनही गव्हर्मेंटान तो परत हाडलेलो ना। आयज एमपीडी खंय तरी प्रूफ केल्लो आसा, एमपीडीन स्वता प्रूफ केल्लो आसा। 3 लोकांक थंयसरले सस्पेंड केल्लेले आसा एमपीडीचे जे ऑफिसर असलेले आनी तेंचेर सस्पेन्शनाचे ऑर्डरीचे तेंच्यांनी मेन्शन केल्लेले आसा रिजन कित्याक लागून तांकां सस्पेंड केले आसा। सस्पेन्शन ऑर्डर म्हाजे कडेन तेंची आसा। एकट्याक सस्पेंड केला, यू हॅव अलाउड द डंपिंग ऑफ DMG लोड कार्गो फ्रॉम MOH प्लॉट टू द जेटी विदाउट पर्सनली आयडेंटिफाईंग द स्पेसिफिक लॉट। म्हणजे ते मान्य करता एमपीडी कितें बाबा तेंच्यांनी रॉंग कार्गो थंयसून तो सप्लाय जाला म्हणून हे मान्य केला एमपीडीन। सेकंड मान्य केला एमपीडीन कितें द ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड टू इन्फॉर्म द ट्रॅफिक मॅनेजर एमपीडी अबाउट द अनऑथरायज्ड कार्गो एक्युमुलेटेड एट MOH प्लेट। हांगा तेंच्यांनी मान्य केलेलो आसा कितें तेंच्यांनी द एमपीडी अनऑथरायज्ड कार्गो जो आसलेलो विदाउट ऑप्शन जो एक्युमुलेट जाल्लो तो इन्फॉर्म करुना म्हणून काडला। ताका हांव चॅलेंज करता, ताका सांग बाबा तूं रिजायन जा मिनिस्टर पदासून, बिश्तो आमदार म्हणून राव। तेजेर केस फाल्यां रजिस्टर करून दाखयता आमी। एक गव्हर्मेंट हो सीएम आसा तो आपल्या मनशाक कॅबिनेट कलिकाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता, सो तो म्हणटलो प्रूफ करून प्रूफ हांवें करपाचें। अरे प्रूफ करूंक जाय जाल्यार ताका सांग गट्स आसा जाल्यार ताका सांग बाबा केस जी आमी फायल केलेली आसा पुलीस स्टेशनाचेर ती रजिस्टर करपाक लाय ताका। कित्याक तो रजिस्टर करपाक लायना? त्यांच्या गव्हर्मेंटान ती रजिस्टर करपाक लावपाची। क्लियर कट येतले बाबा कोण खरें उलयता आनी कोण फुटींग उलयता। 8 दीस पयलींच केल्ली पूण आज पर्यंत पुलीस डिपार्टमेंटान हेजेर कांयच एक्शन घेवना। म्हणून आज आमकां सीबीआयचे बाबा कंप्लेंट केल्ली ते कितें जालां हेजी आज चवकशी करपाक सीबीआयच्या हांगा दारान येवचें पडलें। पुलीस एक्शन घेवपाना ही गोश्ट सगळ्यांक खबर आसा। कित्याक जेन्ना ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री स्वता गृहमंत्री आसा आनी स्वता मायनिंग मिनिस्टर आसा आनी ही जी चोरी जाल्या ही मिनाची चोरी जाल्या, ही चोरी करपाक मिलिंद नायक जो तेजो एका मंत्री कॅबिनेट मिनिस्टर तेज्या सरकारांतलो हो भितर ही चोरी करपाक इनवॉल्ड आसा। तर हें साहजीक आसा की सीएम हेजेर एक्शन घेवपाना। आतां संकल्प बाबान सांगले प्रमाणे 22 विविध खात्यांनी आमी कंप्लेंट दिल्ल्यो आसा पूण आज पर्यंत कांयच खंयच्याच डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां प्रोग्रेस खंयच दिश्टी पडना। पूण आज सीबीआय कडेन आमी मुद्दम आयिल्ले आसा की सीबीआयचें कशें कितें आसा सगळ्यांक देशभर आमी पळयता पूण खंय तरी कोणाचेर तरी विश्वास दवरपाक जाय। ह्या नात्यान आमी आज सीबीआय कडेन हांगा आयल्या आनी सीबीआयच्या SP हांगा अश्युरन्स दिला की जाता तितके बेगीन ह्या संदर्भात आमी चवकशी करतले। मुर्मुगांवचो रहिवासी आणि आयज आमच्या आमदाराचेर मिलिंद नायकाचेर आरोप जाला की तो मुर्मुगांव पोर्टान चोर आहा म्हणून। आयज सगळ्या वटेनच्यान आरोप जाला। आयज जे गोंयान सगळ्या कडेन जे पयर जी चोरी जाल्या सकयल तेतून एमपीडीन 3 लोकांक सस्पेंड केले। सो सस्पेंड केले म्हटल्यार चोरी जाल्या आणि चोरी जाल्या म्हटल्यार आमच्या आमदाराचे जे MN कन्स्ट्रक्शन म्हणून भितून कंपनी आहा ती इन्वॉल्व आहा म्हणून नांव येयलां। कितें तो आमदार आहा म्हणून सीएम ताका सपोर्ट करता, तो मिनिस्टर आहा म्हणून सीएम ताका सपोर्ट करता। कितें आमी मुर्मुगांवचे लोक हेचेर इन्क्वायरी मागता आनी ज्या पद्दतीन ह्या लोकांनी 22 डिपार्टमेंटांनी सबमीट केलेली आहा कंप्लेंट, खंयच्या एक सुद्धा डिपार्टमेंटान अजून इनिशिएटीव घेवन ती कंप्लेंट अजून फॉरवर्ड करूंक ना। म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांचेर हो अन्याय म्हणून।